ओके स्टार्ट. AICCचे आमचे प्रभारी श्रीमान दिनेश गुजरावजी, पुणे प्रदेश काँग्रेस आय समितीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर, आपले खासदार, आपले मुख्यमंत्री फ्रान्सिस्को फॅटिन, आमचो दक्षिण गोंयचो आमचो ऑब्झर्वर बाब सुनीलजी, पत्रकार भाव भयणी, मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आयचो दीस आमच्या देशाच्या जिणेत एक महत्वाचो दीस. कारण आयच्या दिसा ह्या भारत भूमीत दोन अशा सुपुत्रांक जन्म दिलो जे आपल्या करणीन खूप व्हड व्हड फुडारी जावपाक पावले. आणि ते म्हळ्यार आमचे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आणि देशाचे आदले प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादूर शास्त्री. एकाच दिसाक जन्माक आयले म्हणून तांचो एकमेका कडेन संबंध आसा अशें न्हय. हे दोगूय जण ह्या देशाच्या स्वातंत्र्य चळवळीत तांणी जे योगदान दिलें, जो त्याग केलो आणि देशा खातीर जे कितें काम केलें, ताचे वयल्यान हे दोगूय जण ह्या देशाचे व्हड फुडारी जावपाक पावले. महात्मा गांधीचो आमी जेन्ना उगडास करतात तेन्ना आमी तांणी ह्या देशाच्या स्वातंत्र्य चळवळीचे जी सबंद जगांतली एकमेव अहिंसात्मक चळवळ आशिल्ली. आमी जायत्यो चळवळी पळयल्यात. फ्रेंच रेव्होल्युशन पळयला, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडन्स पळयला. तांकां शस्त्रां हातांत घेवची पडली. पूण ह्या देशाच्या जी चळवळ चल्ली त्या चळवळीत आमी शस्त्र घेतले ना. आमचे कडेन एकच शस्त्र आशिल्लें, ते म्हळ्यार सत्याग्रह, अहिंसा. ह्या शस्त्रानच आमी ब्रिटिशा आड झगडले. गांधीजींच्या फुडारपणा खाल आणि ह्या देशाक 1947 ह्या वर्सा स्वातंत्र्य मेळ्ळें. गांधीजी ह्या देशाचे जे एक फुडारपण केलें, तो निमणे मेरेन स्वातंत्र्य मेळसर तो ह्या चळवळीचो, ह्या काँग्रेसचो, ह्या देशाचो एकमेव फुडारी उरलो. गांधीजी remained the undisputed leader of the masses and of the country and of this Congress party till 1947. There was no dispute about his leadership. तसोच लाल बहादूर शास्त्री जरी व्यक्ती म्हणजे जरी ल्हान असली जाल्यार ताची कीर्त महान आपल्या करणीन जरी तो सादो दिसतालो पण शिस्तबद्ध आशिल्लो. आणि देशाचे ताणें खंबीरपणे फुडारपण केलें. आणि 1965 जेन्ना आमचे पाकिस्तान युद्ध जालें तेन्ना ताणें आपले फुडारपण दाखयलें. पाकिस्तानाचो पराभव जालो ह्या युद्धांत. अशा दोन व्यक्तींची आज जयंती, तांचो जन्मदीस, तांचो उगडास करता आसतना आमी सगळ्यांनी गांधीजीचो आणि शास्त्रीजींचो उगडास करता आसतना आमी काँग्रेसपॅन म्हणून आमी एक गजाल लक्षांत घेवंक जाय की जेन्ना जेन्ना काँग्रेस पक्षांत कसले मतभेद तयार जाले तेन्ना गांधीजीन आणि आमच्या लाल बहादूर शास्त्रीन आमकां एकच वाट दाखयली, एकच उपाय ताका. आपले भितर बसात, आपले भितर चर्चा करात, भासाभास करात आणि जे मतभेद आसात ते मिटयात. हाचो उगडास आयजी आमच्या काँग्रेसच्या आमच्या फुडाऱ्यांनी, आमच्या वावुरप्यांनी मतींत दवरपाक जाय. आमचे मदीं जर कितें फरक आसात, कितें मतभेद आसात ते आमी एक्रॉस द टेबल बसून आमी ते सुटावे करपाक जाय. आणि आयच्या दिसा आमी सगळ्यांनी सोपूत घेवया
की ही जी राजवट आसा त्या राजवटीक पयस करपाचो आमी आज निर्धार करूया आयच्या दिसा आणि फुडली जेन्ना गांधी जयंती जेन्ना येतली तेन्ना मात आमी सेलिब्रेट करूया की यस आमी सोपूत घेतिल्लो गांधीजीच्या नांवान तो सोपूत आमी पुराय केलो आणि ते पुराय करतले जाय आमी सगळ्यांनी एकठांय येवपाची गरज आसा मतभेद विसरून सगळी काँग्रेसीच्या फाटल्यान उबी रावन आमी आमची शक्ती ह्या कामाक लावपाक जाय तेन्नाच म्हाका दिसता आमचे काँग्रेसचे ह्या गोंयचे आणि ह्या गोंयच्या लोकांचे बरें जातलें अशें म्हाका दिसता हांव चड वेळ घेना हांव मागतां आमचे प्रभारी हांगा आसात दिनेश गुंडूराव हांचे लागीं मागतां आनी आमचे खासदार आसात त्या दोगां कडेन मागतां की तांणी आमच्या दोन्ही फुडाऱ्यांच्या तकलीक हार अर्पण करून तांकां आदरांजली व्यक्त करची. आता सगळ्यांनी इच्छा केल्या परिचित केल्या की आपल्या दोन उत्तर सांगपा जाय पूण सगळ्यांक मागता जे कोण आमचे उलोवपी आसा आनी फक्त 2 मिनटां आपले विचार व्यक्त करचे आनी आदरांजली व्यक्त करची मागीर मेळ्ळी आसा हांव सुरवेक मागता बाय मारियो वाडेला आनी 2 मिनटां आपले विचार करचे. Gandhiji has shown us really a good example. He has shown the equality among everybody, and we have not followed that. If we follow Gandhiji's, when we don't criticize about somebody to others, we don't poison the minds, the jealousy is not there, the unity is there, this Congress party can come up to a very high level, because there is much more the unity in Congress than any other party. And Congress is a party who doesn't make any discrimination. It doesn't make any indifferences to anybody.
And if we continue in the footsteps of Gandhiji, I think we will be succeeding in all throughout our life and doing the good development by taking all downtrodden, the rich, poor, everybody together. And my humble request for everybody over here and all the leaders here to be united, to be in confidence in each other, and to discriminate the whatever the bad things are there with us, and to come with love and understanding. Then it will be a future brightness for our party. And I request everybody to be united. That is my appeal to everyone. And I believe in that everybody will go forward together. Thank you so much. महादेव खांडेकर. सगळे रिस्पेक्टेड लिडर्स, देशाचे एक महान नेते राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांची जयंती साजरी करताना आज खऱ्या अर्थान देशात महात्मा गांधींच्या विचारांची गरज आसा. आज देश जर फुडें वळटलो जाल्यार महात्मा गांधीची विचारसरणी आपणावपाची गरज आसा. कारण आज देशान जे चल्लेलें आसा पळय ते अशें दाखोवन दिता की देश एका अशा स्थितीन आज आसा की देश काबार जावपाक पावला. अशा टायमार काँग्रेसची आज खऱ्या अर्थान ह्या देशाक सांबाळपाची गरज आसा. आनी हे जर देश सांबाळटलो जाल्यार काँग्रेसीन संघटीतपणान काम करपाची गरज आसा. सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाची गरज आसा. गांधींची काँग्रेस कितें आसली पळय ही लोकांक सांगपाची गरज आसा. आनी ते सांगतले आमी जाल्यार प्रत्येक मनशा पर्यंत आमी पावोवंक जाय. ते नवे विचार आसा पळय ते लोकां पर्यंत पावोवपाची गरज आसा. 2003 किंवा 2 ह्या सालांत जे भुरगे नवे भुरगे जल्माक गेले, आज जे भुरगे 15-16 वर्सांचे आसा तांकां काँग्रेसचो इतिहास आज खबर ना. काँग्रेसीन ह्या देशाक लागून कितें केलां, कितें सॅक्रिफाय केलां आनी हो देश उबो करपाक लागून काँग्रेसीन कितें केलां पळय हे नव्या पिळगेक कळपाची गरज आसा. आज जी दिशाभूल चल्ल्या पळय नव्या पिळगेची ती तांच्या तकलेसून पयस वचपाची गरज आसा. आनी ते जर करतलो देश सांबाळटलो जाल्यार आयज काँग्रेसची गरज आसा. ताका लागून सगळे लिडर्स आसा, कार्यकर्ते आसा, हेंच्यांनी संघटीतपणान काम करचें आनी काँग्रेस पुन्हा एकदा सत्तेर हाडची जेणे करून देश विस्कळीत जाता, देश जो विभागलो वयता, देशाची दिशा जी खंयच्या खंय पावली आसा ती व्यवस्थीत रित्या रुळार येतली आनी ह्या देशाक एक भवितव्य निर्माण जातलें आनी देशाक एक बरो फुडार मेळटलो. श्री रुडोल्फ फर्नांडीस. आमचे आयज सगळे हांगासर जमिल्ले आमचे काँग्रेसाचे फुडारकार लिडर आयज आमी हांगासर एकठांय जाल्या. आयज महात्मा गांधीचो एक वाडदीस आनी हो वाडदीस आख्ख्या आमच्या देशाक आमी सेलिब्रेट करता. 2 ऑक्टोबर तुमी जाणा हॉलिडे धरलेली आहा आनी कित्याक बांद धरल्या ही महात्मा गांधीचो उडास करपाक, तेजो उडास असोच फुडाराक उरपाक, पिळगेचे पिळगे उरपाक, आमच्या फुडल्या जेनरेशनाक तेजो उडास उरपाक आमी तेणें कितें केलां, कसो झगडलो आमच्या देशाक लागून, नॉन वायलन्स मुवमेंट कसो तेणें केलो आनी तेका आमच्या इंडियेकूच वालो दिना बट आख्ख्या संवसाराक वालो दिता. कित्याक कसो तो आमच्या पिळगेच्या लोकांक तेणें फ्रिडम दिलेलें आहा. आनी तेच भाशेन आतां आमकां चडांत चड गरज आहा आमच्या लोकांक फ्रिडम दिवपाक ह्या बीजेपी गव्हर्मेंटा कडल्यान. आनी हे आमचो काँग्रेस गव्हर्मेंट आमचें करूंक शकता. आनी हांव मागता सगळ्या लोकां कडेन अशेंच आमी एकठांय जावन महात्मा गांधीचें एग्जाम्पल घेवन तेणें आमकां शिकयल्या कशें लोकांक फ्री दवरपाक, तेच चिंतून आमी आमचो देश हो सांबाळूंक जावो, आमच्या गोंया सांबाळूंक जाय आनी काँग्रेसी कडल्यान आमी हे सगळीं कामां करून घेवंक जाय. देव बरें. Respected leaders present here, Mahatma Gandhi is recognized and known as father of the nation. Worldly recognized as a leader of international sector, where he has worked for downtrodden and equality of the country. I am surprised and shocked to know the person who has murdered him, who has killed him, is garlanded today by the present government or present associations which are supporting the government. They should condemn this wholeheartedly and say that Mahatma Gandhi has sacrificed his life for the nation and the person who has murdered he should not be treated anything in this country as today what is happening.
the murderer who has killed Gandhi, he is gallant. And we are gathering today Mahatma Gandhi. My strong appeal to this nation, the father of the nation, Gandhiji, is recognized in every child of this country, through the books, to the associations, to the people who has known in this country, living and growing up, that Gandhi is recognized as the father of the nation, and is and will be the father of the nation of this country. Thank you. श्री शंभू आंबेडकर. काँग्रेस पक्षाच्या सगळे पदाधिकारी, प्रेस मीडिया भावांनी आज आम्ही गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीच्या वतीने राष्ट्रपिता महात्मा गांधींची 152वी जयंती आणि माजी प्रधानमंत्री लालबहादूर शास्त्री यांची जयंती याला साजरी करत आहोत. एक महत्वाची गोष्ट गांधींच्या बाबतीत सांगायची म्हणजे देशाचे स्वातंत्र्य जाऊन, राजकीय चळवळ जाऊन किंवा सामाजिक चळवळ जाऊन ह्या तीनही आघाड्याचे जगाच्या माथ्यात सगळे शांतता आणि अहिंसा मार्गाने काम केले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी. आणि म्हणून जागतिक मळात आमच्या भारताची 2 नावं घेतली जातात. एक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आणि दुसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ज्यांनी अत्यंत शांतता, अहिंसा, सत्याग्रह आणि पंचशील तत्वाच्या मान जो आमचा देश चलयलो आणि उदरगती घातली. आता मतभेद हे सगळीकडे असतात. बाप शेखान सांगतात की एकाच मुद्द्याचेर हांव उलयतां. आमचे महात्मा गांधी संत पदाक पोचलेले महात्मा गांधी, पण अशाय महात्मा गांधींचे विरोधक याचे मतां सोडणारे असले. इथून पंडित जवाहरलाल नेहरू येता, सरदार वल्लभभाई पटेल येता, न्यायमूर्ती रानडे येता, गोपाळ कृष्ण गोखले येता, परंतु त्यांच्यानी आपले मतभेद व्यक्त केले, पक्षनिष्ठा सोडून. आज दुर्दैवाची गोष्ट अशी की पक्षनिष्ठा कुशी आणि फक्त स्वार्था खातीर विष्ठा आपणावपाचे लोक पडले. हे सगळे माकड उड्या मारणारे जे लोक आहात, ह्या पक्षांच्या त्या पक्षासारखे वयतात, ह्या फाटीवले त्या खाली त्यांच्यानी महात्मा गांधीचो धडो घेवपाची गत आसा. आज ज्या पद्धतीन राजकारण करला, त्या राजकारण हे लोकांच्या कल्याणाच्या न्ही, आत्मनिर्भर म्हणता पण लोकांचो आत्माच नष्ट झाला अशा पद्धतीचे हे राजकारण चाललं. अशा पद्धतीची सामाजिक चळवळ चालल्या. आणि इथून बदल जर करतलो जाय जाल्यार आम्ही पक्षाशी एकनिष्ठ रावपाक जाय, पक्षाचो आदेश मानपाक जाय. आणि जर तुमच्यात मतभेद असले जाल्यार त्या पक्षा भितर सोडोवपाक जाय. पक्षाला सगळ्याकच न्याय देऊ शकना, माझ्या सारख्याच पक्षाने न्याय दिलो असं न्ही. हे पक्षनिष्ठा सोडूंक ना. आणि म्हणून पक्षनिष्ठा, पक्षाची लॉयल्टी इज अ मेन थिंग. हे जर आम्ही लक्षात धरलेले जाय जाल्यार खऱ्या अर्थान महात्मा गांधी आणि लालबहादूर शास्त्रीची जयंती ठरतली ते सांगून हांव तुमकां. आणि आता आमचे खासदार डॉ. फ्रान्सिस साठी. सगळे पार्टीचे मनीस हांगा जमिल्ल्या मनीस आयज सबंद जगांत व्हडलो दीस. कित्याक आयज निर्माण जालो आमचो महात्मा गांधी. ताका आखो जग मानता. आनी दुसरो जालो आमचो बाब लाल बहादूर शास्त्री. जेन्ना आमची इंडिपेंडन्स जाली तेन्ना महात्मा गांधीक पयलो प्रायम मिनिस्टर जावपाक सुयेग मेळ्ळो, पूण तो जावंक ना. ताणें पंडीत जवाहरलाल नेहरू केलो. आनी हो आमचो इंडिपेंडन्स जो मुवमेंट जो आसा सो सुरू जालो सावथ आफ्रिकाक. आनी सबंद जग हो मुवमेंट आयज पर्यंत मानतात. देखूनच महात्मा गांधी युरोपाक वच, अमेरिकाक वच, आफ्रिकाक वच, सगळ्याक एक व्हडलो आमचो लिडर म्हणून जगाचो ताका आयज पर्यंत मानतात. आनी ताजी डॉक्ट्रीन जी आसा अहिंसा ती सगळे अजाप जातात. कित्याक एरेकोडेन माऱ्यो करून मरून इतले झगडी जावन तांकां इंडिपेंडन्स मेळना. पूण आमकां ह्या अहिंसाचेर आमकां इंडिपेंडन्स मेळना. विसुचें न्ही, जायते आमचे लोकूय मेले. दुसरो जावन आसा लाल बहादूर शास्त्री. ताणें जय जवान जय किसान
आज जय जवान आसात पूण जय किसान बरे मार्गाचेर न्हिदतात कित्याक ही बरे बिल जी हाडल्या ते बिलांक चेंज करात म्हूण ते मागत आसात पूण देशाचे जे अधिकारी जे आसा ते भुयरे जाल्यात आनी आंदोळे जाल्ले आसा कितले जाण मेळ्ळे पयर सबंद नेशन तांणी स्ट्रायक केली फुडें आसतना हे जाय किसान जे आशिल्ले ताका तांणी कोणशाक उडयले आयज हो वेळ पावलो आसा की आमी काँग्रेसमॅनांनी आमचे दोळे उगडपाक जायती डिफरन्सीस आसात भाव भावा मदीं झगडटात सो पार्टीन डिफरन्स आशिल्लो म्हूण कांय ना पूण आमी वी हॅव टू सेटल देम एक्रॉस द टेबल कितें आहा तें आनी हेरूय काँग्रेसमॅनांक हांव मागता हे सांगलें ते भशेन हांवें पळय leaders are not born. Very few are. Every rule has an exception. But leaders are made by you. जे वर्करांनी and वोटरांनी आमकां लिडर केल्ले आसा तेन्ना हांव तुमचे कडेन मागतां कोणूय लिडर तरी काँग्रेस सोडून गेले तुमी काँग्रेसाचे बराबर रावपाक जाय कित्याक काँग्रेसान देशांत तशें गोंयांत कितें आज उदरगत केल्या जे आमकां विच इज क्लोज टू आवर हार्ट्स ऑल दीस हॅज बीन गिवन बाय काँग्रेस तेन्ना विसरचे न्ही खंयची पार्टी वो कोण चलयता तो देव न्ही ते मनीसूच सगळे मिस्टेक करूंक शकता पूण वायट आहा ताजेरूच आमी लक्ष घालप न्ही जे कितलें बरें केलां ताजेर लक्ष कराय आनी फुडलीं पावलां मारयात तेन्ना आमी सगळे बराबर वावुरया आनी आयचे दिसाक एक आमी वचन हें दिवया ओत असो घेया की महात्मा गांधीक आनी लाल बहादूर शास्त्री तुम्ही सगळे व्हडले काँग्रेसाचे नेता जावन गेले आज काँग्रेस सकयल पावलो आसा तुमच्या तेंपार आशिल्लो तो ना तेन्ना आमचे सगळेशे काँग्रेस मॅनाच्या मनान गेल्यार ते आयडियल्स आनी व्हॅल्यूज आहा ते परते आमचे तोकल्यांत येवचे आनी परतो काँग्रेस जो वयर आशिल्लो तो परतो हाडटो देश सांबाळपाक आनी गोंय सांबाळपाक विरोधी पक्ष पुढारी श्री दिगंबर कामत. गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकार, काँग्रेसचो इंचार्ज दिनेश नायक, आमचो खासदार बाब सादीर, पक्षाचे सगळे फुडारी कार्यकर्ते भावांनो आनी भयणी, आज दोन काँग्रेसच्या राष्ट्रीय नेत्यांची जयंती, एक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हांची आज जयंती आणि दुसरे आमचे माजी प्रधानमंत्री लाल बहादूर शास्त्री हांची आज जयंती. महात्मा गांधी ताका फादर ऑफ द नेशन म्हणून वळखतात. ताणें ज्या परिस्थितीत या देशाक स्वातंत्र्य मेळोवपा खातीर काम केलें, ज्या पद्दतीन काम केलें, जी पद्दत सुरवातेच्या काळात जग हांसतालें आनी जग म्हणटालें की हो आनी महात्मा गांधी ह्या देशाक स्वातंत्र्य मेळयतलो काय, त्या महात्मा गांधीन आख्या जगाक दाखोवन दिलें की अहिंसक मार्गान सुद्दां जर मुखार वचत एकमेव स्वातंत्र्य आख्या जगात जे अहिंसक मार्गान मेळयलें स्वातंत्र्य. युनायटेड नेशनाक ताका रिकॉग्निशन दिवचें पडलें, खूब वर्सां लागली. ताच्या नंतर युनायटेड नेशन्साक जाग आयली आनी युनायटेड नेशन्सान सुद्दां महात्मा गांधीचे अहिंसक मार्गान मेळिल्लें स्वातंत्र्य रिकॉग्नायज केलें. नाजाल्यार जगभर जी स्वातंत्र्य मेळ्ळ्या ती रक्त क्रांती करून मेळ्ळ्या, अहिंसक मार्गान मेळिल्लें स्वातंत्र्य ना. आनी म्हणून अशा परिस्थितींतल्यान महात्मा गांधीन सगळ्या देशाक एकठांय हाडलें. अहिंसक मार्गान स्वातंत्र्य मेळोवप म्हणजे फकाणां न्ही. कितलेशे जाण महात्मा गांधीक सोडून गेले, आमचो विश्वास ना अहिंसक मार्गाचेर. आमकां अहिंसक मार्गान मेळ्ळ्यार आनी 10 वर्सां लागतलीं, 50 वर्सां लागतलीं. पूण महात्मा गांधीन कोणाकच कांयच म्हणलें ना, तो आपल्या मार्गार वसत रावलो. तशेंच आज काँग्रेसची परिस्थिती आहा. काँग्रेसीन आपल्या मार्गाचेर वसत रावपाक जाय. कोण आयलो गेलो काय हरकत ना, पूण महात्मा गांधीन घालून दिलो तो मार्ग, तोच मार्ग घेवन काँग्रेस पक्षान मुखार वचपाक जाय. कांय फरक पडचे ना. ह्या गोंयचे प्रोजेक्ट काँग्रेसीन कितें केलां तें सगळ्यांक खबर आसा. ते सांगपाची फक्त आमी तांकां याद करून दिवपाची गरज आसा. साथीनान सांगलें त्या भशेन आज सगळ्यांनी निश्चय करून घरा वचपाक जाय. पक्षा भितर
मतभेद तितले आसपाक शकता. हांगा फॅमिलीनी मतभेद आसता. फॅमिलीनी मतभेद आसले म्हणून कोण ते रस्त्यार घालना. त्याच भशेन पक्षा भितर तितले मतभेद आसा, पक्षा भितर बसून सोडोवपाक जाय. महात्मा गांधीच्या वेळार हांव खूब बायोग्राफी हे वाचले, ऑटोबायोग्राफी वाचले. तातूंत भितर खूब मतभेद आसताले, पूण कोण मतभेद घेवन रस्त्यार वचनाशिल्लो. मतभेद आसल्यार महात्मा गांधी बसतालो, सोडयतालो, सोक्ष मोक्ष लायतालो आनी नवो मार्ग दाखोवन दितालो. तीच परिस्थिती आज आसा. आनी म्हाका दिसता, म्हाका खात्री आसा की आमच्या कार्यकर्त्यांनी सगळ्यांनी निश्चय करपाक जाय. महात्मा गांधीक सोडून खूब जाण गेले, काय फरक पडना महात्मा गांधीक. कारण महात्मा गांधीचो ह्या देशाच्या प्रजेचेर विश्वास आशिल्लो. तसो विश्वास आमी प्रजेचेर दवरपाक जाय. काँग्रेस पक्ष. दुसरे नेते म्हणजे लाल बहादूर शास्त्री, जो सामको एक्झाम्पल ऑफ सिम्प्लिसिटी, सामको कशा पद्दतीन तो आपले लायफ जगला. प्रधानमंत्री जातकीर सुद्धा एक आदर्श ताणें दोळ्या मुखार दवरलो. प्रधानमंत्री कसो रावपाक शकता, प्रधानमंत्री कसो वागपाक शकता. रेल्वे मंत्री आसतना एक एक्सिडेंट जालो आनी इमिजिएटली आपलो राजिनामो दिलो. हांगा दिसा 100 एक्सिडेंट जाता, पूण राजिनामो दिवपाची खबर काडना. पूण त्या वेळाचेर ताणें दाखोवन दिलें की रेल्वेचो एक्सिडेंट जालो, रेल्वे मंत्री म्हणून आपूण जबाबदारी घेता आनी आपूण राजिनामो दिला. जय जवान जय किसान हो स्लोगन ताणेंच दिल्लो ह्या देशाक. आता सातिनान सांगलें पळय, किसान सगळे कशे रस्त्यार आसा. शेतकरी खंय पावले, शेतकऱ्यांची परिस्थिती कितें आसा ह्या सरकाराक आयकूंकय येना आनी दिसय ना. रस्त्यार आसात, तांचे भुरगे, फॅमिली सगळे रस्त्यार आसात. आनी हो शेतकरी म्हणजे ह्या देशाचो कोणो. शेतकरी अन्न पिकयता, ते अन्न खावन आमी जगतात. शेतकरी म्हणटा तो ह्या देशाचो खरो कोणो. कारण भारत हो कृषी प्रधान देश, लक्षात दवरा. भारत हो इंडस्ट्रियल देश नाशिल्लो केन्ना. भारत हो कृषी प्रधान देश आशिल्लो. ह्या देशांतलो शेतकरी हो माल पिकयतालो, अन्न पिकयतालो आनी ते अन्न अख्ख्या देशाक सप्लाय करतालो. असो शेतकरी आज लडटा, रस्त्यार रावन लडटा, अशी परिस्थिती आसा. आनी म्हणून आज म्हाका दिसता दोन्ही नेत्यांची जेन्ना आमी जयंती सेलिब्रेट करता तेन्ना आमी सगळ्यांनी तांचे विचार आचरणात हाडपाचो संकल्प करपाक जाय. आमी सेलिब्रेट केले आनी गेले म्हणून जायना, आमी संकल्प करपाक जाय. आता 22 निवडणुका लागीं आसा. तांच्या नेत्यांच्या दोळ्या मुखार दवरून आरक्षाचो संकल्प करून वचपाक जाय की आमी रावतले, काँग्रेसी बरोबर काम करपा खातीर काम करतले आनी काँग्रेस पक्षाक परत एकदा जैतवंत करतले असो निश्चय करून प्रत्येक कार्यकर्त्याक आज घरा वचचें अशें हांव तांचे कडेन मागता. आणि आता गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष डॉ. गिरीश चोडणकर. आमचे इंचार्ज पियुष बाब, आमचे CLP लिडर दिगंबर बाब, आमचे खासदार सादीम बाब, आमचे पक्षाचे सगळे पुढारी, महिला अध्यक्ष, युथ अध्यक्ष, पार्टीचे व्हायस प्रेसिडेंट्स आणि सगळे पदाधिकारी, मिडिया. आज गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी आमच्या देशाच्या 2 देशभक्त, देशाचे थोर सुपुत्र महात्मा गांधी आणि आमचे शास्त्री हांचे आयज जन्मदीस आमी आयज मनयतात. आणि त्याच बरोबर त्यांचे जे आयडियल्स आसात, त्यांचे प्रिंसिपल आसात, त्यांचो आमी एक उजाळो घेतात. ज्या कारणान नवीन पिढी मुखार ह्या त्यांचे आयडियल्स कितें आशिल्ले, त्यांचे प्रिंसिपल्स कितें आशिल्ले, त्यांचे व्हॅल्यूज कितें आशिल्ले ते आमी नव्या पिढी मुखार त्या निमित्तान पावतात. आयज महात्मा गांधीचे सत्य आणि अहिंसा आणि जवाहरलाल आणि शास्त्रीजीचे आमचे जय जवान आणि जय किसान हे चारूय आयज धोक्यांत आसा. आयज सत्य म्हणटे मारून उडयल्ले आसा आणि असत्याचेर आयज राज्य चल्ला. असत्य सांगून लोकांची दिशाभूल चल्ल्या. म्हणजे सत्य हे लोकांक आयज पळोवपाक मेळना. तशेंच अहिंसा जी जगभर लोकांनी स्विकारली आमचो महात्मा गांधीचो विचार, पूण आमी देशांत आयज त्या मार्गान आमी वचपाक सोदता. कारण हो सरकार आसा तो अहिंसा. तशेंच दुसरे जे प्रिंसिपल आसा आमचे शास्त्रीजीचे जय जवान जय किसान. आयज आमचे किसान रस्त्यार आसा, 1 वर्स जावन गेले. तांकां तेंचेर अन्याय जातात, तांकां आयज ख्यास्त मेळना. तांकां आयज जो न्याय आसा तो न्याय मेळना आनी ते न्याया खातीर झगडटात. आनी तेंचेर अन्याय करपाक थोडे इंडस्ट्रियलिस्टांक मुखार हाडल्यात. तशेंच आमचे जवान आयज जवान तळमळटात बॉर्डरीचेर. आयज चायना सारख्या देशा कडेन आमी कॉम्प्रमायज करतात, भितात आनी आमच्या जवानांक आमी
धोक्यान घालतात आनी आमच्यो ह्या खातीर हे चारूय जे आमचे मुद्दे आसात त्या मुद्द्यांचेर म्हाका दिसता देशान खूब त्रासान पडलेले आसात आनी त्या खातीर आमी आयज परत एकदां मागोया सगळ्या आमच्या लिडरां कडेन की ह्या देशाक सगळ्या आमच्या देशाच्या लोकांक एक वेगळी शक्ती दिवपाक जाय की तांकां सत्य कळोन चुकपाक जाय आनी सत्य जेन्ना कळटलें तेन्ना म्हाका हो देश म्हाका दिसता परत वयर सरतलो त्या खातीर आमी सत्याचो मार्ग आमी सोडचो न्ही सत्याचो मार्ग घेवनूच आमी मुखार या परत एकदां ह्या दोनूय महान पुरुशांक आमी आदरान प्रणाम करतात आनी गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी I now request our AICC in charge, Shri Ganeshji, to say a few words on the occasion. On the occasion of Gandhi Jayanti and the Lal Bahadur Shastri Jayanti, all our leaders have already spoken. Two great people of our country. Mahatma Gandhi ji, of course, not only for the country, for the world. You go anywhere across the world, people connect in India to Mahatma Gandhi. That was his great achievement, that he could cut across all sections of society, all communities, all languages, all religions, and he was a unifying force. And he stood for those values which throughout the world today, when people fight for human rights, when people fight for civil rights, whether in America, whether in South America, whether in Europe, when those occasions arise, Mahatma Gandhi's name is taken. Because he lived by example. He did not simply speak or preach. He practiced what he preached. That's why he is a Mahatma. Because speaking is easy, doing is difficult. And the philosophy of India, Sarva Dharma Samavad, Mahatma Gandhi ji actually represents that Sarva Dharma Samavad. In the true sense, not in the sense that today it is being used by communal forces, these dividing forces. He really believed in, though he was a very, very religious person, Mahatma Gandhi ji every day used to pray, every day used to have prayer meetings. He was a deeply religious Hindu. But when it came to politics, the respect and the mutual love for all communities, and to bring everybody together, he was a unifying force. So those people, just now somebody was saying about how he was killed. Who killed Mahatma Gandhi ji? These communal forces were the forces which killed Mahatma Gandhi ji. Mahatma Gandhi's concept of Ram Rajya is different from the concept of the communal forces Ram Rajya. Even when he died, his last words were, Hey Ram. So you can show that his life, though was very religious, but also a very secular person. That is what India needs. Why did Mahatma Gandhi become a leader of this country? What was the greatness in him that made everyone go to him? Backwards, scheduled castes, minorities, poor, rich, educated, illiterate. Everyone went and were attracted to Mahatma Gandhi. Why? Because he represented a unifying force. He wanted to bring everybody together. And today, we see that those people who were not even willing to put Mahatma Gandhi's photo in their offices are talking about Mahatma Gandhi. They don't believe in Mahatma Gandhi's principles. They don't believe in his philosophy. But they use Mahatma Gandhi just for the sake of using him for their advantage. But what they believe in is what has been taught by their RSS, Golwalkar, those types of people. So today India is going through a crisis, political crisis, social crisis, economic crisis. There is so much of problems, all lot of problems, hatred. So Congress party, we take inspiration from people like Mahatma Gandhi and Lal Bahadur Shastri, who was a great prime minister, though for a short time. But within that short time as a prime minister, he showed that though he was soft, though he was mild, he was firm. He represented the strength in mildness. You don't have to show your courage or show your strength by talking loud. You could show it by even being quiet and doing things silently.
So these two people we take inspiration from, and for Congress party especially, because we have inherited this legacy, and it is our duty to keep this legacy forward, to keep this country united, to keep our people to live as brothers and sisters, and to fight those forces which are dividing, which are causing violence. Today, in the name of religion, violence is being perpetrated. In the name of Ram, people are being lynched. In the name of gods, people are being killed. This is not the country which Mahatma Gandhi would have wanted. If he was alive today, he would have been like, I don't think he would have even tolerated this kind of, he would have probably gone on his hunger strike again and saying, I cannot tolerate this. So we have to regain and rebuild this country, and that is the duty of the Congress people, and let us do that. Let us take inspiration from him and Lal Bahadur Shastri and strengthen the party and go to the people and bring the people together and create a harmonious state. Thank you. जन आंदोलन हे उपकार करते